नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. झेडपीचो बोवाळ सोंपलो. 2026 सुरू जाल्लें आसा आनी 2026 म्हणटा आसतना 2027 येवपाक फक्त एक वर्स उरलां. पूण ताजे पयलीं ह्या वर्साक राजकारणाचेर कितें घडामोडी जावपाचे आसात आनी राजकारण सध्या कितें उलयता हे जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे असेंब्लीचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर. सर, वी वेलकम यू टू द शो. नमस्कार साईदत्त भाऊ. सर, हांवें म्हणटा आसतनाच म्हणलें की 2026 आनी 2027 म्हणजे चड वेळ उरले कडेन ना आनी इतलें आसतनाच हें तुमचें सद्याक आतां फर्स्ट असेंब्लीचें सेशन एज अ स्पीकर. सो कितें तुमकां उलोवपाचें आसा? कारण सद्याक जर तर आमी राजकारण पळयलें, पार्टी जर तर पळयली तुमचीच पार्टी वयर दिसता, पूण म्हाका दिसता खंय तरी बाकीचोय बोवाळ चालू आसा. एक विशय तुका हांव सुरवातीक सांगतलो की जरी तर म्हजें स्पिकर म्हणून पयलीं सेशन आसलें, हेजे पयलीं प्रोटेम स्पिकर म्हणूनय म्हाका अपॉयंट केल्लो गव्हर्नरान. तेन्ना सुरवातीक सगळ्या ह्या मेंबरांक जे हावजान आसा तांकां शपथ जी पळय दिली न्ही ती शपथ हांवें दिल्ली. त्या शिवाय एज एक त्या कमिटीचो पॅनलाचो मेंबर म्हणून म्हाका खूब फावटी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या त्या पोजिशनाचेर बसपाक. हांव इतलेंच सांगात की हें जें पळय सेशन आसा तें 12 तारखेक स्टार्ट जाता आनी 5 दीस चलतलें आनी 16 तारखेक एंड जातलें. सादारण तितून बिजनस कसो आसता की पयल्या दिसाक माननीय आमच्या गव्हर्नराचें, ऑनरेबल गव्हर्नराचें भाशण आनी तेजे नंतर त्या भाशणाचेर थँक्स गिवींग मोशन मूव करून तेजेर डिस्कशन जाता. सायमल्टेनियसली हे फावटी कितें आसा की ह्या सेशनाक वंदे मातरमाचेर एक डिस्कशन जातलें. आनी लास्ट दिसाक कितें जाता की लास्ट दिसाक प्रायवेट मेंबर्स बिजनेस पळय म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर्स बिजनेस जो पळय आसा तो घेता आनी मागीर तेजे पयलीं तेजे आदल्या दिसाक हें सगळें डिस्कशन जाले उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जे आसा, सभागृहाचे नेते आसा ते रिप्लाय दिता आनी अशा पद्दतीन हेजी सांगता जाता. झेडपीचो बोवाळ सोंपलो, झेडपीचें इलेक्शन जालें. झेडपीचें इलेक्शन पळयता आसतना कांय जाण लोक म्हणटाले हे सेमी फायनल, कांय जाण लोक म्हणटाले प्रिलिम्स, कांय जाण लोक म्हणटाले आनी कितें. तर तुमचे पार्टी म्हणटाले की आमी प्रत्येक एग्जाम जी आसा ती फायनलच घेतात आनी एक वर्स उरिल्ल्या कारणान तुमकां दिसता की हें एक वारें आसा तें पॉझिटिव्ह उरपाचें अशेंच काय खंय तरी लोक सोशल मिडियाचेर अजुनूय बोवाळ करतात, ताचो कितें इम्पॅक्ट जावपाचो आसा? हांव एक विशय तुका सांगात, लोकां भितर कशें आसा की सामकें तुका हांव लायव्ह एक एग्जांपल सांगता. आमचो सावर्डे मतदारसंघ जो पळय आसा पळय न्ही, 2 मतदारसंघ आमचे असले झेडपीचे, सावर्डे आनी धारबांदोडा. 17 सावर्डे आनी 18 धारबांदोडा. 17 सावर्ड्याक सगळे आसा तितले मिडिया सगळे आसा, इवन रिपोर्ट्स पळय सगळे आसा ते CID रिपोर्ट सगळ्यांनी सांगलें की सावर्डेचो मतदारसंघ जो पळय आसा तो BJP लूज जाता म्हणून. पूण हांव एकटोच सांगतालो की तो 100% जिखता म्हणून. पूण वारें तशें आशिल्लें, कारण स्टार्टिंगाचो जर तर तो ग्राफ पळयत म्हाका दिसता खंय तरी मिडिया ही आशिल्ली ती खरी आशिल्ली, पूण लास्टाक मागीर तुमी खरें जालें. तें सांगता तुका हांव. जनरल ज्यो पळय कोण पळय मिडिया आसा आनी जे 4th पिलर म्हणून जे पळय ह्या लोकशायेची वावरता न्ही तेंचो तसो विशय नासलेलो. पूण काही लोक पळय जे पळय आसा पळय न्ही ते आपल्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून आपूण स्टँड जावपाक लागून खंय नाल्यार खंय वचून कशें करता की बेज कांय ना, बेज नासतना जे पळय लोक पळय कितें उलयता पळय न्ही ते आमी तें धरून उपयोग ना. आनी तशें जर समज जालें की सगळ्यांनी जर अशेंच जर उलयलें जाल्यार लोकांनी कित्याक पार्टीक BJP पार्टीक मतां मारली आनी BJP पार्टीचो कॅन्डिडेट कित्याक जिखून काडलो असो प्रश्न निर्माण जाता. आनी हांव तुका एक गजाल सांगात की सद्याचो जो इश्यू पळय आसा पळय न्ही तें कशें आसा की ऑपोजिशन कितें उलयता तें बरें आसा, ऑपोजिशनचें कामच तें कितें करपाचें की ऑपोजीट करपाचें. पूण खुबशे लोक अशे आसा तुका सांगता हांव की लोकांक जो पळय रिजल्ट मेळ्ळा सरकार म्हणून आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की लोक तो फुडें व्हरतले आनी फुडें म्हाका दिसता व्हडलेशें कांय अडचणी येवची ना. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की सायलंट वोट जो असता तो फक्त गव्हर्नमेंटाच्या अगेन्स्टच न्ही, गव्हर्नमेंटाच्या फावराकूय तो तितलोच काम करता किंवा वावुरता. हें ऑलरेडी प्रूव जाल्लें आसा. कित्याक हांवें पळयलें लोकूय कांय खंय उलोवना, पूण लोकांनी वोटींग करता आसतना कितें केलें, वोटींग करता आसतना इन फेवर ऑफ गव्हर्नमेंट केलें.
तुम्ही ऑलरेडी सावड्डे मतदारसंघाचे उलोवन सुरवात केल्याच म्हणून आतां हांव होच प्रश्न फुडें व्हरतां. सावड्डे मतदारसंघाचें भविश्य कितें आनी वेर कॅन वी सी गणेश गांवकार वेर वी कॅन सी गणेश गांवकार बाब इन 2027 इलेक्शन. कारण सावड्डे मतदारसंघ जर तर आमी जर तर पळयत जाल्यार सद्याक बरोच बोवाळ चालू आसा. कितलेशेच लिडर मुखार येतात आनी तातूंत भितर एक युवा नेतो म्हणटा तो संकेत आरसेकर तोय बी लोकां मुखार दिश्टी पडटा. सो हाजेर आतां सद्याक तुमी कशें कितें तें समप करतात? न्ही, तो जो पळय भुरगो आसा पळय न्ही, तो भुरगो आमचोच, आमच्याच पार्टीचो आनी पार्टीचें काम करपी तो. म्हाका दिसना की तो फाल्यां सकाळीं समज पार्टीन डिसायड केलें की कॅन्डिडेचेर एक खंयच्या मनशाक दिले पार्टींतल्या जाल्यार तेजेर अगेन्स्ट वचून कितें करपाचें, तसलें करपी भुरगो न्हू तो. जे तुम्ही म्हणटात की पार्टींक भितर जे कोण पळय लिडर्स आसात तांणी आपल्या इंडिपेंडंट लेवलाचेर सुद्धा काम करचें. पार्टी जाका जाय ताका तिकेट दितकीर प्रत्येक जाण येवन पक्षा खातीर वावुरतलो. तें जाताच, हें जाताच. फक्त जे कोण पळय उडणटप्पू आसा, म्हणजे कशे उडी मारपी लोक आसा, ते लोक मागीर ते प्रयत्न करतात. कोणा ठोमणो बी मारपाचो तुमी प्रश्न करता? ना, हांव तुका एक सामकें सिंपल एग्जांपल सांगता. गेल्ले फावटी 2022 पार्टीन जेन्ना पळय म्हाका तिकीट दिली, तेजे पयलीं PWDचें मंत्रीपद भोगलेलो आमचोच कलीग आसलेलो ह्या सरकारा भितर, आनी तो पार्टीक आसले भितर. पार्टी येवन तेणी तें भोगलेलें. जेन्ना पार्टीन म्हाका तिकीट दिली तेन्ना तो पार्टींतल्यान भायर सरलो आनी इंडिपेंडंट गेलो. तेजें कितें जालें रिजल्ट? हें सगळ्यां दोळ्या मुखार आसा. त्या खातीर कशें आसा की बाकीचे खंयचे कोणी समज जर विरोधकांतले जर समज तूं सांगता तशें खूब जाण बोवाळ करता म्हणले जाल्यार ताका मिनींग आहलें. पूण आनी हांगा कशें आसा की हांगा तशें ना, सगळे बरे भशेन मागीर ते पार्टीन दिल्लो कॅन्डिडेट बीन जावपा जाय म्हणून सगळे प्रयत्न करता. म्हणजे पार्टी जाका तिकेट दितली तांचे खातीर सगळे वावुरतले. आज सावड्डे मतदारसंघ असो म्हणलो की आज तो सावड्डे मतदारसंघ दक्षिण गोंयाक उरिल्ले कडेन ना, तो आयलो आसा कुशावतीच्या नव्या जिल्ल्यांक भितर. आज जेन्ना आमी थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हणटात, आतां सोशल मिडियाचेर एका वटेच्यान बोवाळ चल्ला, दुसरे वटेच्यान टीव्हीचेर तिसरे तरेन बोवाळ चल्ला, लोक चवथेच कितें तरी उलयतात. आमी सद्याक ताचेर उलोवपाक नाका. वी हॅव टू स्टीक टू द ग्रावंड रियालिटी. आनी ती म्हणजे कुशावती हो तिसरो जिल्लो तयार जाल्लो आसा आनी हातूंत भितर मेन म्हणजे सांगे, केपें आनी आमचे जे काणकोण तालुका जो आसा, धारबांदोडा तालुका आसा, हे सगळे येतात. तुमकां कितें दिसता सद्याक खऱ्यांनीच ह्या जिल्ल्याची गरज आशिल्ली, आनी समजा जर गरज आसा ती कित्याक लागून अशी तुमकां दिसता? हांव एक गजाल तुका सांगपाक शकता की पयली गजाल कशी आसा की कुशावती हें एप्रोप्रिएट नांव पयलीं दिलां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याक. आनी तिसऱ्या जिल्ल्या भितर 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्यो. सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी, कुर्चारे कॉन्स्टिट्युएन्सी, केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी काणकोण कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्याच प्रमाणे तालुके पळय धारबांदोडा, मागीर आमचो केपें, सांगे आनी काणकोण. जाता कशें तें सांगता तुका हांव. एका थोडेशें एडमिनिस्ट्रेशनाक थोडेशें मडगांव म्हणले उपरांत कशें आसा की एकदां संवय जाली न्ही मनशाक, एकदां वचपाक येवपाक बरें पडलें, तें तशें जायना. हांव म्हाजो स्वताचो अनुभव सांगता तुका. सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां 2 तालुक्यांत विभागलेली आसा. एक तालुको 5 पंचायती ज्यो आसा त्यो धारबांदोड्या, 2 पंचायती आसा त्यो सांगे तालुके आसा. धारबांदोडा तालुको जेन्ना पळय नवीन जालो न्ही, तेन्ना त्या तालुक्याक नवीन जातकीर ज्या पद्दतीचे ग्रोथ आनी जे डेव्हलपमेंट मेळपाक जालें न्ही, तो मेळ्ळा. हें जर समज फाल्यां सकाळीं जर काडलें की 2012 पयलींची परिस्थिती आतांची सगळें एडमिनिस्ट्रेशनाक म्हण लोकांक जे पळय फेसिलिटी जाल्यो की सांग्यार वचप, थंय समज जर गेले जाल्यार समज एक हियरींग आयल्यार परत येवपाक पडप, हे सगळे त्रास आसलेले. बाकी सगळ्यो गजाली पळय ज्यो आसा पळय न्ही त्यो मेळ्ळ्यो. त्याच प्रमाणे आतां कितें जातलें सांगता तुका हांव. आमचे कडेन आतां 2 डिस्ट्रिक्ट आसलेल्यो, ती तिसरी जाली. आनी तिसरी डिस्ट्रिक्ट जाले उपरांत निश्चितच तें डिसेंट्रलायजेशन जातकीर एडमिनिस्ट्रेशन जें पळय आसा पळय न्ही, तें थंय त्या गांवां पर्यंत पावपाक सोंपें जाता. मागीर आमचेच लोकांचें कितें जाता की आमकां पयस तुमकां पयस हे सगळे विशय आसता. पूण म्हाका कितें दिसता सांगता तुका हांव, ही पर्टिक्युलरली जी पळय कुशावती डिस्ट्रिक्ट जी पळय जाल्या तेजी गोंयाक थोडोसो कसो फायदो जातलो सांगता हांव. की आमी जर फाल्यां सकाळीं ताका शेड्यूल एरिया म्हणून जर समज जर डिमांड करून ती जर करून घेतली जाल्यार ताका सगळे विशेश फायदे मेळटा. आनी ते जर समज जर मेळ जायत न्ही जाल्यार त्या डिस्ट्रिक्टाचो डेव्हलपमेंट आनी ग्रोथ जावपाक भरपूर बेनिफीट जातलें. आनी
हें करून पयले उपरांतूच कळटा की वयल्या वयर तेजे आमी समज एक खंयचो विशय घेतलो, हेंच जावपा जाल्यार तेंच जावपा जाल्यार अशें जावपा जाल्यार प्रत्येक नवीन गोश्ट ही गोश्ट आसताच. थोड्यांचो कितें आसता, थोड्यांचो रेजिस्टन्स आसता, थोड्यांचो विरोध आसता. विरोधकाचे विरोध करपाचेंच काम, ते विरोध करीत रावतले. त्या खातीर ते आमी सगळे मेरिट्स डिमेरिट्स हे अंडरस्टँड करून घेवन जेन्ना मॅक्झिमम लोकांक मॅक्झिमम फायदो जातलो ह्या कॉन्सेप्टाचेर गेले जाल्यार हो जो पळय तालुका कार्ड केल्लो आसा पळय सरकारान तो जस्टिफायड आसा. तुमचे धारबांदोडेचे लोक कितें म्हणटात, सावड्डे मतदारसंघातले लोक कितें म्हणटात? पळय धारबांदोडेचे आमचे पळय आसा पळय न्ही, धारबांदोडा एक्चुअली ओरिजिनली सांगे तालुक्याचो भाग. हय. आनी आमचे सगळे वेव्हार जे पळय आसा पळय न्ही ते आमगे लोक सावड्डे म्हणटा पूण ते कुडचड्यार वयताले. हय. त्या कुडचड्यारूच वयताले. आनी त्या खातीर कशें आसा की फाल्यां हे 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीची जेन्ना पळय हो हें जाता डिस्ट्रिक्ट जाता तेन्ना एक सेंट्रली लोकेटेड असो विशय घेवन आमचें जेन्ना पळय हें जातलें कितें की हेडक्वॉर्टर ते सगळ्या लोकांक बरें पडटलें. आणि जेन्ना आमी हेडक्वॉर्टर्स म्हणटा, तुमी ऑलरेडी कुडचडेचो उल्लेख केला आणि कुडचडे म्हणजे म्हाका सामकें एक इमोशनल अटॅचमेंट, कारण कुडचडे इज माय होम टावन. कुडचडे हें म्हजें सामकें घर. आणि कुडचड्यार हांवें लोक पळयल्यात, म्हणजे काणकोणच्यानूय येता ते पळयल्यात, शिरोडेच्यानूय वता ते पळयल्यात. जरी शिरोडे आतां हे कुशावती हातूंत भितर ना, त्या वयच्यान शिरोडे मतदारसंघातले पंचावडे साकून दिगाचेर साकून ते त्या मेरेन धारबांदोडे, सावड्ड्या, सांगे, केपें सगळे लोक कुडचड्यार एक कमर्शियल हब म्हणून लास्टाक बाजारपेठ म्हणून पळयतात. मोठें कितें आसल्यार मागीर मडगांव वचूं, पूण म्हाका दिसता अशे तरेन पळयता आसतना थंय ऑलरेडी रिसोर्सीस ज्यो आसात त्यो रेडी आसात. तुमकां दिसता की कुडचडे शूड बी मेड द हेडक्वॉर्टर्स ऑफ दीस कुशावती डिस्ट्रिक्ट? एक्चुअली तुका हांव ह्या विशयाचेर सांगपाचें म्हणल्यार सांगता की लॉजिस्टीक पळय आसा पळय न्ही तें कशें आसा की खंयचेंय हेडक्वॉर्टर जावं तें, आतां केपें हेडक्वॉर्टर जावं कुडचडे हेडक्वॉर्टर हेचो डिस्टन्स पळय जो पळय आसा पळय न्ही हेडक्वॉर्टराचो, म्हाका दिसना हो 10 किलोमिटर आसा म्हणून. लोक आतां कितें करता, येयले म्हणटकीर विचारता की कितले पयस गोंयांक खंयचा. हांव म्हजे खूब जाण दोस्त आसा भायर, आवटसायड इंडियाय आसा आनी आमचे आवटसायड गोवाय आसा. हांव ताका एकच उतरान सांगता, कितें जाणा तूं, डायमिटर जो गोंयचो पळय आसा पळय न्ही इट इज अरावंड 100 किलोमिटर. आनी लोकांचे जर सगळ्यांचे बाकीचे जर समज सिटीज आनी तुमी एअरपोर्ट जर पळयत जायत न्ही, खंय एअरपोर्टा वयल्यान कडेक वयता जाल्यार 50 किलोमिटर वचपाकच जाय. पेडणे उलो मारल्यार काणकोण आयकुपा येता. म्हणटा आमचे जर समज आतां 100 किलोमिटर डायमिटर जालो जाल्यार साहजिकच ताची रेडियस आसली 50 किलोमिटर, म्हणजे खंयी जर समज जर गेलो जायत जाल्यार ते पयस म्हणपाचें अशें म्हाका दिसना. कळ्ळें न्ही. कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स लायक महाराष्ट्र और कर्नाटका और मध्य प्रदेश, तुम्ही म्हणटात की गोंय हें खूब ल्हान आनी आमकां हांगा सगळी जी पळय कितें पळय एक्सेसिबिलिटी आसा ती सगळी बरी आसा आनी जो व्यवहार करपाक जे आमचे जे पळय एक आमचें जें काम आसता तें सोंपेपणान जाता, तें खंयी जावं न्ही. मागीर इतलेंच कितें करचें पडटलें की रिमोट प्लेसीस हे तालुके आसल्या कारणान त्या विलेजींतल्यान जे पळय लॉजिस्टीक, रोड कनेक्टिविटी ह्यो सगल्यो गजाली बऱ्यो प्रॉपर दवरच्यो पडटल्यो सरकाराक. आनी ते बरेंच ज्या पद्दतीन जर केले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तो डिफरन्स ऑफ समजो खंयचो 5-10 किलोमिटराचो तो हार्डली मॅक्झिमम 10 मिनिट्स कंज्यूम करतली कोणाकय जावं ती खंयच्या लोकांक. पूण हांवें सांगता तशें तुका मॅक्झिमम बेनिफीट फॉर मॅक्झिमम पीपल ह्या प्रिंसिपलाचेर तें जालें न्ही जाल्यार तें एक तुका कशें आसा की फुडें खूब आमी फुडें पळयत आसतना तें एक परमनंट फायद्याचें जातलें. हे सगळे प्रश्न एका वडच्यान आनी दुसरे वडच्यान आसा तो काणकोणकाराचो प्रश्न. काणकोणकार म्हणटात की आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ल्याक विरोध ना, वी आर सपोर्टिंग दीस थर्ड डिस्ट्रिक्ट, पूण काणकोण मडगांवचे बरोबरूच दवरात, काणकोण दक्षिण गोंयाक दवरात, काणकोण हे कुशावतीक घालनाकात. ना तें एक सांगता तुका हांव तसो कितें जातलें तें तो विशय पळय आसा पळय न्ही खंयचें जेन्ना पळय कितें नवीन करता डिस्ट्रिक्ट जावं कितें थोडें तेचें प्रपोर्शन म्हणून जें पळय आसा पळय न्ही तें धरपा जाय, पळोवपा जाय सगळें एरिया वायज. दुसरी गजाल मागीर तुका पॉप्युलेशन बाकी सगळे गोश्टी म्हणटा कन्सिडर करपा जाय. नाजाल्यार कितें जाता दिसता कोणाकय समज तुका आतां एक सिंपल एग्जांपल सांगता हांव कशें की तांकां बाबड्या कदाचित दिसता आसतलें की आमी मडगांव सदां डेली वचपी, मडगांव आमगे एटॅचमेंट ऑलरेडी आसा, हें सगळ्याकच आसा. एक एग्जांपल म्हणून तुका सांगता हांव फोंडेच्यान किल्लपाली वयता आसतना निरंकालच्यान मदल्यान समज जर गेलो जायत न्ही
तेन्ना सदांच ते वाटेन वयतालो. ते हार्डली 18 किलोमिटर. हय. आतां वचना ते सायडीच्यान. कित्याक रस्तो मातसो बारीकसो वलता मिलता आसा. आनी आतां आमी कितें करता, आतां आमी धारबांदोडेच्यान अशें वयता. हम्म. इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट आसा, रस्तो बरो आसा, तितली जाय तितली स्पीड घेवन त्याच टायमार आमी थंय पावता. हम्म. आनी दुसरी गजाल तुका मुद्दाम सांगता हांव, सगळे कुडचड्या वयले त्या सायडीचे सगळे लोक जे पळय फोंड्या येवपा जाय न्ही, ते शिरोडेच्यान येयना. हम्म. पूण ते सावड्डेच्यान वचून धारबांदोडेच्यान क्रॉस जावन अशें येतात. तेच्या फाटल्यान कारण कितें? जी एकदां संवय जाली, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो मेळ्ळो, कम्फर्ट मेळ्ळें, लोक ते ऑप्ट करता. आनी तें कितें आसा की त्याच टायमा भितर तें तूं सगळें करूंक शकता. अशा पद्दतीचें हें जर आमी करचें पडटलें आनी करपाची गरज आसा, तेन्ना सगळे लोक तें लायक करतले. सो डिस्टन्स डजंट मॅटर. वॉट मॅटर्स इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड द डेव्हलपमेंट. आणि जो टायम मॅनेजमेंट प्रत्येकालो जर सारको आसत जाल्यार लोक सगळे खुशेन ते सपोर्ट करपाक तयार आसतात. बरी गजाल आसा. आज आमी जेन्ना झेडपीचेर उलयता, जेन्ना आमी कुशावतीचेर उलयता, आमी सावड्डे मतदारसंघाचेर उलयले. सद्याक गोंयचें राजकारण कितें? पळय काल हें पळय आयकुपाक आयलें की आम आदमी पक्षाचो जो कोण पळय सद्याक तांचो एडिशनल प्रेसिडेंट केल्लो, ताणें राजिनामो दिल्लो आसा. तांचे जे पळय माजी अध्यक्ष आशिल्ले अमित पालेकार, ताणेंय राजिनामो दिल्लो आसा. ताचे बरोबर आनी 2 जाण भायर सरिल्ले आसात. तुमकां दिसता की खऱ्यांनीच एक पॉलिटिकल सर्कस गोंयाक जावपाची आसा आनी ती सर्कस ह्या सरकाराक माल बी पडपाक शकता? ना, म्हाजो ह्या विशयाचेर तुका हांव डायरेक्ट सांगता, ह्या हेजेर हांव कांयच कमेंट करिना. खंयच्या त्या लोकांनी त्या पक्षाचें कितें केलें तें ताजेर म्हजो कांय हो कमेंट प्रश्न विचारपा फाटलो उद्देश इतलो कारण दिस इज द लेटेस्ट पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट विच इज हॅपनिंग इन कितें गोवा. सांगता जाणा तुका, हांव लास्ट एक 20-25 वर्सां राजकारणांत आसतना हांवें पळयलां. अशे लोक खूब आसा की कितें आपल्या सोयी प्रमाणे राजकारण करप. आनी चडशे लोकांनी कितें केलां की असले केल्ले जे पळय आसा पळय न्ही, तांकां लोक वोटर जे पळय आसात न्ही ते एक्सेप्ट करिना, ते नाकारता. हो स्टॅटिस्टिक्सय आसा आनी हो अनुभव आसा सगळ्यांचो. म्हाजो एक पर्सनल अनुभव आसा. एक सामकी म्हत्वाची गजाल म्हणजे झेडपी इलेक्शनाक जे कोण पळय विरोधक आशिल्ले, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड दे हॅड अलायन्स. रिव्होल्युशनरी गोवन्स, आम आदमी पार्टी सगळे सेपरेट सेपरेट आशिल्ले. आतां समजा तर विरोधक एक समजा जाले जाल्यार तुमकां दिसता की कितें फरक पडटलो काय? तशें तुमी ह्या आतां गेल्ल्या प्रश्नाचेर उत्तर दिल्लें आसा तें तुमचे हांगा रिपीट आन्सर? ना, एक सांगता, सदांच कशें आसा की एकटें रावप ही एक स्ट्रेंथ जाता. पूण ती कितली कॅपॅसिटी? एकटें जाल्यार सुद्दां हांव तुमकां इतलें सांगपाक शकता की BJP त्या युनिटीचेर सुद्दां मात करतली येता त्या इलेक्शनाक. हो म्हाका ठाम विश्वास आसा. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस डिस्कशन आनीक तुमकां कितें उलोवपाक जाय? कारण आज जर तर आमी जर तर गोंय राज्याक जर पळयत, एक गजाल आयकुपाक येता ते जे व्हडले व्हडले प्रकल्प आसात तांकां विरोध जाता तो दिश्टी पडटा. आमी लेटेस्ट एक्झाम्पल घेवपाक शकता ते चिमला युनिटी मॉलाचे. आनी दुसरी गजाल आसा ती एम्प्लॉयमेंट. कित्याक लागून दिसता तुमकां सगळे इतल्यो फॅसिलिटीज आसून सुद्दां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट लोकांक मेळटा तो दिश्टी पडटा, पूण खंय तरी जे यूथ पळय आमचे आसात ते खंय तरी सारके मोटिवेटेड जाल्ले ना किंवा खंय तरी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ले दिश्टी पडटात. हाचें कारण कितें? बरें, हांव तुका एक गजाल कित्याचेर उलयतलो, ते प्रोजेक्ट जे पळय आसा पळय न्ही, ते प्रोजेक्टाचेर आतां जो पळय प्रोजेक्ट आतां उलयलो तो प्रोजेक्ट कसो आसा की तो प्रोजेक्ट सबसिडायज आसा. कळ्ळें न्ही? तेजेर उलोवप बरें जावचें ना. पूण तुका एम्प्लॉयमेंटाचेर हांव तुका सांगता. एम्प्लॉयमेंटाचेर हांवें सबंद लोकां कडेन कोणा कडेन डिस्कशन करता आसतना जे पळय भुरगीं पळय कोण पळय आसा पळय न्ही, कोणाक पळय जॉब जाय न्ही, प्रत्येकाक जर तूं पळोवंक गेलो जाल्यार जो मनीस तुजे कडेन पेपर घेवन येता खंयच्या आमदारा कडेन, मंत्र्या कडेन, तो कसले जॉबाक येता की बाबा एक MTS, एक LDC जावं आनी तेजे क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे येता. गव्हर्मेंटाकच हे जॉब कितले क्रिएट जाता? आज टोटल जे पळय आसा पळय न्ही, ते गोंयकार सोडून भायले लोक बाकीचे सगळे टॅक्निकल जॉब, बाकीचे इंडस्ट्री कितले आसा अशें दिसता तुका? आनी तें काम जर समज तर करपाक आमी तें कित्याक करचें न्हू? तेका पयशे मेळना. काम करपाची पयली एक जबरदस्त इच्छाशक्ती आसप सामकी इम्पॉर्टंट आसा. म्हाजो एक हाजेर तुका खबर अनुभव आसचो ना, पूण हांव स्वताक सांगता. हांव एट द एज ऑफ 18 कितें मायनीर कामाक गेल्लो मनीस. मायनीर वचून काम केलां हांवें. काम म्हणजे काम न्ही, तें कितें तूं बरें
व्हायट कॉलर समज तुवें जर जॉब जर काम केलो जाल्यार ताका मेळ्ळ्या पयशांक वालोर जास्त आसा आनी जे बाकीचे लेबोरियस काम आहा ताका मेळ्ळ्या पयशांक वालोर कमी आसा ना न्ही. करन्सी आसा ती सेम आनी ताजो वॅल्यूज तो सेम. म्हणजे कसलेंय काम जें पळय आसा पळय न्ही आपल्याल्या ताकती प्रमाणे आनी आपल्याल्या क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे काम करपाची तयारी दवरिल्ली जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो एम्प्लॉयमेंट जो पळय प्रॉब्लेम पळय आसा पळय तो कमी जातलो. आनी ही रियलिटी आसा. तूं जाय जाल्यार प्रत्येक कडेन वचून ही चवकशी कर आनी तेजेर तूं जाय जाल्यार रिसर्च कर की आज पर्यंत जे कितले लोक हे पळय खंयचे कसले कामाक कितले लोक आसा खंय खंय कितले जाय. एक थोडें आसा की सरकारान जे पळय आसा पळय न्ही रिक्वायर्ड मॅनपावर तयार करपाक आतां पळय जे स्कील डेव्हलपमेंट बाकीचे रिस्किलींग हे सगळे ज्यो पळय गोश्टी केल्या न्ही तितून आमच्या लोकांनी भाग घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी खुबशे ज्यो कोर्सीस पळय आसा न्ही टॅक्निकल कोर्सीस पळय आसा न्ही त्या गोश्टीक जर केले जायत जाल्यार ही जी समस्या आसा ती खूब प्रमाणात कमी जातली असो म्हाजो स्वताचो अनुभव आसा. तुमकां दिसता की खंयच्याय गोंयकारान आपल्याक हो जॉब नाका तो जॉब नाका अशें म्हणपाक जायना. जो जॉब पळय पयलीं मेळटा तो पयलीं एक्सेप्ट करपाक जाय, हार्डवर्क करपाक जाय आनी एफर्ट्स करून मुखार वचपाक जाय. ना तें सामकें सिंपल तें. हय म्हाका सांगात हांव समज आयडल आसा बेकार आसा कांयच कमयना जाल्यार एक म्हाका समज अशें धर एक 15-20 हजार समज म्हाका एक जॉब मेळटा जाल्यार हांवें तो एक्सेप्ट करपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी थंय रावन म्हाज्या कोती प्रमाणे म्हणजे ताकती प्रमाणे हांवें थंय रावन फुडली स्टेप घेवपाचे प्रयत्न करपाक जाय. जाल्यार तें कितें जातलें की लायफान मनीस तो ग्रो जातलो आनी तेजें भलेंच जातलें. म्हणजे एक फावटी तो भितर सरतकीर ताका मागीर कशी ती वाट सारकी कळटा आनी विथ हीज एक्सपिरियन्स ही कॅन ग्रो. थँक्यू सो मच डॉक्टर गणेश गांवकर सर, तुमी आमच्या बरोबर हांगा जॉयन जाले. थँक्यू. तुम्ही जायत्यो गजाली हांगा बरे भशेन सांगल्यो, विशय मांडले आनी हाकाच तर आमी म्हणटात गोंयचें राजकारण. कारण आतां 12 तारखेच्यान एसेंब्लीचें सेशन सुरू जाता आनी एसेंब्लीक आमकां बोवाळ जो आसा तो पळोवपाक मेळटलोच. खंय तरी मातसो रविबाब नायक नाशिल्ल्या कारणान तो बोवाळ मातसो खंय तरी कमी आसतलो हेंय आमी जाणातच. पूण ज्या पद्दतीन सद्या गोंयचें राजकारण चालू आसा हें अशेंच चालू उरपाक जाय कारण 2027 एसेंब्लीचें इलेक्शन आसा आनी फक्त 1 वर्स उरलां. ताचे पयलीं भासाभास आमी चालू दवरतात, तुमी लोकांनी सगळ्यांनी चालू दवरची अशी हांव आस्त बाळगितां. देव बरें करूं.